जिल्हा परिषद इलेक्शनाक लागून जायत्या लोकांच्या मनान दुबाव निर्माण जाला। 22 तारखेर आयताराक ही इलेक्शनां जावपाची आसली, ती आतां आयकूंक येता ते भशेन 24 तारखेर दवरल्या। आनी कारण म्हणल्यार प्रायम मिनिस्टर जो आसा आमचो ताणें जनता कर्फ्यू म्हणून कितें तरी पाळपाक लायला आनी ताका लागून खंय हें इलेक्शन पोस्टपोन। लोकांची भलायकी किंवा कोरोना व्हायरस जावन कितें भिरांत निर्माण जाला ताका लागून हें पोस्टपोन करूंक ना अशें दिसून येता। पण आज जेन्ना सकाळीं आमी रिटर्निंग ऑफिसर्स जे आसा इलेक्शनाक तांचे कडेन विचारलें, तांच्या ऑफिसांनी चवकशी केली, एकट्याक सुद्दां कितें नोटिफिकेशन आयिल्लें दिसूंक ना। म्हणजे तांकांच खबर ना, ऑफिशियल मशिनरी खबर ना इलेक्शन पोस्टपोन जालां की काय। आमी पयलो प्रश्न विचारता, इलेक्शन हें कंडक्ट करपाचें काम कोणाचें आनी ही ऑथॉरिटी पोस्टपोन करपाची चीफ मिनिस्टराक खंयच्या कायद्यान मेळ्ळी। कित्याक आमी जाणा ते भशेन इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट जाल्या उपरांत मोदी पडपाक कोणाक मेळना शिवाय इलेक्शन कमिशनाक। पण गोंयांत दिसून येता की इलेक्शन कमिशनर जो आसा तो दिसच ना खंय तरी। काल सुद्दां आमी ताका परत एकदां प्रश्न करपाचो प्रयत्न केलो तरी सुद्दां ताणें कांय आमकां जाप दिवंक ना। आमी 6 दीस पयलीं तांकां एक लेटर बरयल्ली आनी होच मुद्दो आमी तांचे कडेन मांडलेलो की कोरोना आउटब्रेक जो जाल्लो आसा ताचे बद्दल तुमी कितें करतले, वोटर कॉन्फिडन्स कशें दितले, लोकांक कशें हाडटले, वोटर टर्नआउट कितलो जातलो, हें इलेक्शन फ्री एंड फेअर जातलें की काय। पण ताणें आमकां अजून कांय ताचेर उत्तर दिवंक ना। तर आमी एक सांगूंक सोदता की तुमकां इलेक्शन फुडें व्हरपाचें जर आसा जाल्यार इलेक्शन कमिशन जें आसा ताणें मुखार येवचें लोकांच्या आनी ताणें आपली कारणां सांगची। चीफ मिनिस्टराक ताचो प्रतिनिधी कसो किंवा प्रवक्ता कसो हें म्हणपाक दिवचें न्हू, कित्याक हें इलेक्शन ना जाल्यार कॉम्प्रोमायज जालां अशें दिसतलें। ऑलरेडी हें कॉम्प्रोमायज जालां अशें दिसता। परत एकदां स्टेट इलेक्शन कमिशन तुमकां आमची विनंती, तुमी लोकां मुखार येया आनी तुमी कितें तें सांगा।